हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. देवाक आर्गां, देवाक दिनवास, देवाक स्तुती, देवाक मोहिमा. तो सोबीत कायेचो देव आसा. तो सोबीत कायेन आमकां व्हरता. तो सोबीत कायेन आमकां चलयता हर एका दिसा, हर एका वेळार. आमेन. Hallelujah. You Jesus, love you Jesus, thank you Abba Father, praise you Abba Father, love you Abba Father, thank you Holy Spirit, praise you Holy Spirit, love you Holy Spirit. या वेळार आमचे दोन्ही हात वयर उबारून अन्य भाशेन आमी देवाक दिन वाचूया. ओरिही नमा शखात्र मा सेकेत्र लांदे लिब्रिही नमा शोकोरोन तलामा कोरो बोहोन तलामा की अरबा ओब्रिही नमा सोकोरोन तेलेमे केराबा शहात्र मा सिकेत्र लांदे ओलिही नमा शखात्र मा सिकेत्र लांदे. ओ थँक यू जीजस. या दिसा पासत, या वेळा पासत, या सोबीत म्हज्या भाव भयणा पासत, म्हज्या भाव भयणांनो देवान आमकां परतून एकठांय केलाय. तो आमचो मोग करता आनी तो सदांच आमच्या सांगाता आसा. तो सदांच आमच्या सांगाता आसा. रोमकाराचो 8 अवेसवर आनी 14वी ओळ आमकां सांगता. रोमन्स चॅप्टर 8 वर्स 14. देवाचो आत्मो चलयता तितली देवाची भुरगीं. मोगाच्या भाव भयणांनो, रोमकारांचें पुस्तक आमकां सांगता की देवाचो आत्मो चलयता तितली देवाची भुरगीं. खरेंच आमी देवाची भुरगीं आसा, कित्याक आमचे भितर आसा तो आत्मो देवाचो आसा आनी तो आमकां चलयता. तो आत्मो आमकां चलयता. तो आत्मो हर एका वेळार आमच्या सांगाता आसा. तो आमकां सताच्या मार्गार व्हरता. देखून जी कोण देवाच्या उतरा प्रमाणे चलतात ती देवाचो आत्मो घेवन चलतात आनी ती देवाची भुरगीं आसात. कित्याक देवाचें उतर आमकां सांगता देवाचो आत्मो चलयता तितली देवाची भुरगीं. आयज तूं देवाचें उतर फॉलो करताय, देवाचें उतर तूं पाळताय, देवाच्या आज्ञे प्रमाणे चलताय जाल्यार देवाचो आत्मो तुजे थंय आसा आनी तो तुका चलयता आनी तूं देवाचें भुरगें आसाय. देवान आपल्या आत्म्याचो शिक्को, आपल्या वचनाचे उतराचो शिक्को तुजेर मारला. तूं देवाचें भुरगें आसाय. तूं देवाच्या वेंगेन आसाय. जशी आवय, जसो एक बापूय आपल्या भुरग्याक वेंगयता ते भाशेन आमचो देव आमकां वेंगयता. कित्याक आमी ताचे भुरगीं आसा. आमी ताचे भुरगीं आसा आनी तो आमचो मोग करता. जे भाशेन आमी आमच्या भुरग्यांचो मोग करता ती वायट आसून पासून आमी तांकां केन्नाच आमी द्वेश करिना तेंचो, आमी केन्नाच तेंचो राग करिना, पूण आमी तेंचो मोग करता. तेच भाशेन आमचो देव मोगाच्यान आमी कशी आसल्यार पासून तो आमचो मोग करता. तो आमचो मोग करता आनी तो केदीच आमकां एकटो सांडिना. त्या देवाक ह्या वेळार दिन वाचुया, ताची स्तुती करुया, ताका वाखाणुया. कित्याक ताणें तुका आनी म्हाका भाग दिल्यात आपणाक वाखाणूंक. ताणें तुका आनी म्हाका ह्या संवसारान विसला ताची आराधना करूंक, ताका वाखाणूंक, ताका दिन वाचूंक, ताची स्तुती गावंक. त्या देवाचे वेळार आराधना करुया, ताका वाखाणुया संपूर्ण मनान काळजान. ताची सेवा करुया, ताका भजुया, ताका वाखाणुया मोगाच्यान. कित्याक तो बरो आसा.
तुझ्या हातान जीव प्राण मोजो, तूच मोजो आसरो. जिणेक मोजे तुझे विणे ना शांती ना बोरवासो. जेजू तू मोग जीवन अमृत जिविताचो. दारोक तू आत्म्याचो कुवर सोडून येचो. जेजू तू मोग जीवन अमृत जिविताचो. दारोक तू आत्म्याचो कुवर सोडून येचो. रोजने तुझो लोयता, तूच मोजो राजा. कृपा काकू उपट वाटा दैवीक जिवितान बोरताय. पातकी रोजने तुझो लोयता, तूच मोजो राजा. कृपा काकू उपट वाटा दैवीक जिवितान बोरताय. जेजू तू मोग जीवन अमृत जिविताचो. दारोक तू आत्म्याचो कुवर सोडून येचो. जेजू तू मोग जीवन अमृत जिविताचो. दारोक तू आत्म्याचो कुवर सोडून येचो. जेजू तू मोग जीवन अमृत जिविताचो. दारोक तू आत्म्याचो कुवर सोडून येचो. जेजू तू मोग जीवन अमृत जिविताचो. दारोक तू आत्म्याचो कुवर सोडून येचो. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. देवाक आर्गां, देवाक दिनवास, देवाक स्तुती, देवाक महिमा. तो सदांच आमचे भितर आसा, तेची जिवीत आमचे भितर आसा आनी आमी तेची जिवीत घेवन चलता. हर एका दिसा हर एका वेळार तो सुंदरकायेन आमच्या जिवितांत प्रवेश करून आसा. आमेन. आयचे देवाचे उतर घेवया. लुकाचो 9वो अवेसूर आनी 37 लायन पासून आमी पळोवया. देवाचें उतर आयज आमकां कितें सांगता तें पळोवया. दुसऱ्या दिसा ते दोंगरा वेले देंवता आसतना चड लोक ताका मेळूंक आयलो
आनी लोकांच्या जोम्यांतल्या एका मनशाक व्हडल्यान उईल मारून म्हटलें, गुरू स्वामी, दया करून म्हज्या पुताक बरें कर म्हूण मागता. तो म्हजो एकलोच पूत. 39 लायन. आनी पळय, देवचार तेका घट धरता, अवचितूच तो किळच मारता आनी उडी सोडटा आनी तोंडांतलो फेणो काडटा आनी ताका बरोच धपकाय नासतना तो सोंपेपणी भायर सरना. ताका काडून उडयात म्हूण हांवें तुज्या शिसान लागीं मागलें, पूण ताच्यान तें जावंक ना. 41 लायन. जेजून प्रतिपादन म्हटलें, कसली म्हूण अविश्वासी आनी खोटी ससती, आनी कितलो म्हूण वेळ तुमचे सरशें हांवें आसचें आनी तुमकां हांवें सोदचें. तुज्या पुताक हांगासर हाड. 42 लायन. आनी तो लागीं येता थंयच आसतना देवचारान ताका फडफडावन धरतणीन आपटयलो. पूण जेजून मेळ्ळें आत्म्याक बोबाट करून भुरग्याक बरो केलो आनी ताच्या बापायचे आदीन ताका दिलो. देवाची पदवी पळोवन सगळो लोक थटाकलो. आमेन. सो देवाचें उतर खेरीच भाशेन ज्या वेळार आमी वाचता त्या वेळार एक अशा भुरग्याची खबर मेवता हिंगा जेका एक देवचार बसला, जी एक वायट शक्ती तेच्या भितर आसा. आनी खेरीच भाशेन तो बापूय जेजू लागीं वयता आनी जेजूक सांगता, गुरुजी पळय, म्हजो एकलोच भुरगो आसा आनी ताका तो सैतान तो देवचार पिडापीड दिता. आमेन. पळयात, आयज जर आमी संवसारान पळयल्या जाल्यार संवसारान वेगवेगळ्या भाशेची शीकपणां आसात, वेगवेगळ्या भाशेचे त्रास आसात, वेगवेगळ्या भाशेची दुयेंस आसात, वेगवेगळ्या भाशेची आमकां दुयेंस थंय पळोवंक मेवता. आनी हर एका दुयेंसाक एक वेगवेगळें नांव दिलेलें आसा, एक वेगवेगळे एक उपाय सांगलेलो आसा. आनी आमकां दिसता हर एक दुयेंस एक कूड म्हटल्यार तें दुयेंस येता. आमकां दिसता कितें हर एक दुयेंस ती कूड म्हटल्यार ते कुडीन रावता. पूण हें एक सैतानान सांगलेलें खोटेपण आसा. खंयचें दुयेंस देव तेका धाडना, खंयचीच पिडा देव तेका धाडना, पूण ती सैतान त्या कुडीचेर अधिकार मेळोवंक सोदता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सैतान त्या कुडीचेर अधिकार मेळोवंक सोदता. आनी पळयात, देवाचें उतर कितें सांगता, ज्या वेळार जेजू थंय येता, प्रेज द लॉर्ड, आनी ज्या वेळार जेजू थंय येता त्या वेळार जेजू ताका सांगता, तूं भायर सर ह्या भुरग्या वयलो. आनी ज्या वेळार जेजू ताका सांगता त्याच वेळार तो भुरग्या वयलो तो भायर सरता. हालेलुया. हालेलुया. पळया, सजमोन घेयात देवाचें उतर कितें सांगता तें. देवाचें उतर कितें सांगता, ज्या वेळार तो ताका पळयता तेच वेळार तो तेतूनसून भायर सरता. अशें कितें जावन आसा ज्या वेळार तो पळयता आनी तितूनसून भायर सरता. पळय, सैतान आनी सैतानाचे सगळे जे फॉलिन्स एंजल आसात, जे दूत आसात, ते एका नांवांक भियेतात आनी तें नांव म्हटल्यार जेजू क्रिस्त. आनी त्या नांवान पदवी आसा, त्या नांवान सोडवण आसा आनी त्या नांवान सुटका आसा. प्रेज द लॉर्ड. पळयात, सिंपल आनी इजी आमकां आन्सर मेळटा. जर तुमचे भितर कसली पिडा आनी कसली रोग आसा जाल्यार ती रोग आनी पिडा जर तुमचे भितरली वचना जाल्यार ताका एक सिंपल आन्सर आसा, तो म्हटल्यार जेजू क्रिस्त. कित्याक बायबलान अशी खंयची पिडा ना जी तेच्या नांवान वचना. बायबलान अशें खंयचें दुयेंस ना जें तेच्या नांवान वचना. हर एका दुयेंसाक एक आन्सर जावन आसा, तें म्हटल्यार जेजू क्रिस्त. आनी ज्या वेळार आमी तेचें नांव उच्चारता आमचे जिबेन, त्या वेळार आमची कूड सगळी तेच्या नांवान भरता. प्रेज द लॉर्ड. ही प्रोसिजर अशी जावन आसा, ज्या वेळार जिबेन
आमी खंयचें उदक पियेता वा जिबेन आमी खंयचें फूड खाता, त्या वेळार तें फूड वा तें उदक आमी ज्या वेळार जिबेन घेता त्या वेळार तेचें फील आख्ख्या कुडीक जाता. ते उदकाचो वा त्या जे लिक्वीड आसा वा कितें आमी खाता तेची फील आख्खी कूड घेता. तशेंच भाशेन ज्या वेळार आमी जेजू क्रिस्ताचें नांव आमचे जिबेन उच्चारता त्या वेळार त्या कुडीनसून आमकां जेजू क्रिस्ताची पदवी मेवता. प्रेज द लॉर्ड. त्या कुडीन आमकां जेजू क्रिस्ताची पदवी येता आनी त्या पदवी वरवीं आमी विजय मेळयता. प्रेज द लॉर्ड. आमी विजय मेळयता. समजून घेयात देवाचें उतर कितें सांगता तें. देवाचें उतर अशा भाशेन सांगता कितें तर हर एका मनशाच्या वयर एक शक्ती आसा आनी ती शक्ती जावन आसा जेजू क्रिस्त. तो तुमकां केन्नाच एकटो सोडना. तो तुमकां केन्नाच एकटो सोडचो ना, तर तो तुमच्या सांगाताक सदांच आसतलो. प्रेज द लॉर्ड. पळय, ज्या वेळार जेजू क्रिस्त येता त्या वेळार जेजू क्रिस्त ताका कितें म्हणटा, भायर सर. हेचो अर्थ तो हुकूम करता आनी हुकूम केल्या उपरांत तो शिसांका सांगता आनीक कितलो वेळ म्हणून अविश्वासी रावतल्यात, आनीक कितलो वेळ म्हटल्यार हांव खंय रावतलो, कित्याक तुमकां आजुनूय करूंक जायना. हेचो अर्थ देव शिसा कडसून जशें आपूण केलां तशें तेच्या लागसून एक्सेप्टेशन दवरता, तेच्या लागसून तशें करूचें खोशी दवरता. हालेलुया. आनी सेम खोशी आयज देव तुज्या आनी म्हज्या लागसून सोदता. जशें जेजून केलां तशेंच आमी आमच्या जिवितान, आमच्या डेलीच्या जिवितान आमी करूंक जाय. जावं खंयचेंय शिकपण आसो, जावं आनीक कितें आसो, हर एक वेळार तेचें जिवीत आमचे भितर घेवंक जाय. ज्या वेळार आमी तेचें जिवीत आमचे भितर घेता त्या वेळार तेची पदवी आमचे भितर, आमच्या कुडीचे भितर अधिकार चलयता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी तो अधिकार अशा भाशेन आसा, तो अधिकार शासनाच्या शासनाक रावता. हालेलुया. सिंपल पळोवंक गेल्या जाल्यार तो भुरगो अशें शिकपण आसा जें शिकपण पळोवंक एकदम हार्ड दिसता. हें कशें जातलें, कितलीं वर्सां तेका शिकपणान आसत, आमकां पळोवंक ती भिरांत दिसता. पूण एक उत्तर जावन आसा आनी तें म्हटल्यार जेजू क्रिस्त. ज्या वेळार जेजू क्रिस्त तेच्या लायफान येयलो, तेचे भितरलो जो देवचार आसलो तो गेलो. हर एकाच्या जिवितान सेम. ज्या वेळार तेच्या जिवितान जेजू क्रिस्त येता त्याच वेळार ती सगळी वायट शक्ती वयता. आयज तुज्या जिवितानूय पासून ज्या वेळार तुमी जेजू क्रिस्ताचें नांव डिक्लेअर करतल्यात, ऑटोमॅटीक ती वायट शक्ती वयतली आनी देवाची शक्ती तुमच्या सांगाताक रावतली. प्रेज द लॉर्ड. पळयात, बायबल क्लियर म्हणटा एकाच टेबलार बसून दोग जाणांका जेवंक जायना. 1 कोरिंथियन्स चॅप्टर 11 एकाच टेबलार बसून दोग जाणांका जेवंक जायना. त्याच भाशेन ज्या वेळार जेजू क्रिस्त तुमच्या कुडीन प्रवेश केल्या उपरांत तुमच्या कुडीचेर दुसऱ्या कोणाक अधिकार जावचो ना. तुमच्या कुडीन एकाच कोणाक बसोंक अधिकार दियात. प्रेज द लॉर्ड. आमी धाकटुल्या पासून शिकपणाक जेजू क्रिस्ताच्या नांवान पदवी घालूंक जाय. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान कमांड घालूंक जाय. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान तांकां घालूंक जाय. कित्याक बायबल अशेंच सांगता. हें केन्ना करूंक जायना, वर्सांसून एकदां करूंक जायना. डेली तुका तेचो होमवर्क करूचो पडटा. डेली तुमकां ताका भायर काडूचें पडटा. प्रेज द लॉर्ड. ही एक बॅटल जावन आसा, ही एक लढाई जावन आसा, ही एक झूज जावन आसा आनी अख्खी ताकद आमच्या सांगाताक आसा आनी ती म्हटल्यार पवित्र आत्म्याची. प्रेज द लॉर्ड. पळयात, जेजू क्रिस्त आसा जाल्यार आमी सदांच विजयी आसतले. आमचो विजय आमचे भितर आसा. आमचो विजय आमचे भितर आसा. हालेलुया. आमचो विजय आमचे भितर आसा. पळयात, त्या भुरग्याक जायतीं वर्सां पिडा आसली आनी जायतीं वर्सां पिडा आसून पासून ती पिडा तेची तशीच रावलेली
आनी कोणाच्यान ताका बरें करूंक जायना असलें. पूण पळया, ज्या वेळार जेजू क्रिस्त येयलो त्या वेळार ऑटोमॅटीक तो भियोन गेलो. पळया, एक तुमकां सांगता, Acts chapter 4:12 देवाचें उतर क्लियर म्हणटा, सर्गार आनी पृथ्वेचेर अशें दुसरें नांव देवान आनी खंयच्या मनशाक दिवंक ना ज्या नांवान सोडून मेवतली, आनी तें नांव जावन आसा स्वामी जेजू क्रिस्त. आमेन. एकाच देवाच्या नांवान सोडून मेवता. देवान सगळे अधिकार पुताक दिल्यात आनी पुतान सगळे अधिकार आमकां दिल्यात. तेचो जो वेळार पूत तुमच्या जिवितान येता, तुमी विजयी जातात. हर एका परिस्थितीर विजयी जातात, हर एका सिच्युएशनाचेर विजयी जातात. कित्याक विजय तुमच्या भितर आसा. आमेन. विजय तुमच्या भितर आसा. पळयात, जर पवित्र पुस्तकान 2000 वर्सां आदी जर जाला तर आतांय जातलें. कित्याक देवाचें उतर क्लियर म्हणटा, हांव काल, आयज आनी सदांकाळ सेम आसा. आमेन. सो आमी सेम देवा वांगडा आसा, जो पयल्या पासून आसलो, जो आदामाचो देव आसलो, जो अब्रामाचो देव आसलो, जो मोइजेसाचो देव आसलो, तोच म्हजो आनी तुजो देव आसा. आमेन. थँक्यू जिजस. हे दिसा पासत, ह्या वेळा पासत, ह्या भुरग्यां पासत, ही उतरां ज्या वेळार तांकां आयकोंक येता, तेंचे भितरले हर एक वायट प्रॉब्लम जेजू क्रिस्ताच्या नांवान पयसयता आनी जेजू क्रिस्ताच्या नांवान तांकां सोडून मेवता. हर एक त्रास, हर एक दुयेंस ते सामर्थ्यशाली जेजू क्रिस्ताच्या नांवान वयता आनी एक ती नवी रचना जाता. आमेन. गॉड ब्लेस.